दयानंद सोपटेन काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि ती सगळी मतां बीजेपीची अशी म्हटली, जाल्यार तुमची खंयची? पळय कोण कितें उलयता तेजे कमेंट्स करया नाका. सेंट्रल म्हणजे सेंट्रल कमिटी जी आहा म्हणजे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो तशेंच मुख्यमंत्र्याक तांकां सगळें खबर आहा मतां कोणाची आनी कशी येयल्यात ती, कित्याक तेंच्यांनी पर्सनली इंटरॅक्ट केला हांगासर. तुमी जाणात सीएम हांगासर पर्सनली येयला, कॅम्पेनिंग केल्या आनी सगळ्यांक खबर आहा मतां कशें. बस फुडें एकूच सांगता, कंबायनली एक काम जालां म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम केलां आनी आमच्या मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काम केलां म्हणून हे सक्सेसफुली आमी लीड दिवं शकता. लक्ष्मीकांत पार्सेकरान अशें म्हटलं की म्हापसा वचून तेंच्यांनी सपोर्ट केलेलो, म्हणजे त्यामुळे तांची तितूंतली कोणी म्हापसा वचून सपोर्ट? लक्ष्मीकांत पार्सेकरान प्रेस घेतली आणि तांणी डिक्लेअर केली की आमी सपोर्ट करता म्हणून. पळय आतां सपोर्ट कोणें केलो ना केलो हे तांकां खबर आहा. म्हणजे बीजेपीचे कोर कमिटी आहा, टीम आहा, मुख्यमंत्र्याक हांकां खबर आहा कोणें काम केलां आनी कोणें ना ते विशय तांकां डिस्कस करून आमी कमेंट करा. आमी इतलेच हॅपी जावया की आमी लीड सक्सेसफुली दिली आनी आमी जिखले. तुम्ही घटक पक्षाचे असल्या कारणान आम्ही तुका एक प्रश्न विचारता, कारण तुम्ही एकट्यानच केले का त्या दोघांक घेऊन तुम्ही केले? म्हटलं की कंबायनली सगळें जालां, एकट्यान कोणी क्रेडीट घेवचें न्हू. कंबायनली आमी म्हणजे दुसरे उलयता म्हणून आमी उलोवचें ना. दुसरे कित्याक मातशे खंयच्या भ्रमांनी आहात तांकां आसूनी आमी कंबायनली काम केलां. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केलां आनी मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ताका लागून सक्सेसफुली लीड ही मेळ्ळी. एक वेगळोच एक प्रश्न असा की 3 जण जे विधानसभेच्या इलेक्शनाक रावलेले आणि तिघांची जर वोटिंग जर काढले जाल्यार लक्षात येता की ती एक 22 ते 23 हजार पर्यंत वोटिंग जावपाक जाले. कमी पडली अशें तुमकां दिसना? हांव तुका परतो प्रश्न करता. आतां तूं म्हाका सांग, स्थानीक हांगासर जेन्ना उमेदवार ऑपोजीट काँग्रेसीचो ह्या मतदारसंघाचो जो 5 फावटी आमदार आसलो तेचें कनेक्शन खंयच ना, तेचे पावर्स होल्ड खंयच ना, तरी पूण तो आसतना सुद्दां ही आमी लीड हाडली हे पयलीं चिंतपाक जाय तुमी आनी मागीर हो प्रश्न करपाक जाय ना. पण एकंदरीत जर पळयशी जाल्यार हांगासले एमजी पार्टीचो कॅन्डिडेट आसतलो, बीजेपीचे 2 दिग्गज आसात आणि इतले आसून सुद्दां लीड ही कमी दिसता. आता दिग्गज कोण आसा आनी कितले वावरले ते तूं सेंट्रल कमिटीक प्रश्न कर, म्हाका न्हू. हांवें म्हाजें काम केलें आनी कितें करपाक जाय तो रिजल्टूय फ्रुटफुली येयला आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते हांगा आहात, पंच सरपंच आहात, तेंच्यांनी कशें पोटतिडकीन काम केलें तें तांकांय खबर. अरे डीजल हाँ फिराय भाई ओपन कर काट समेत काट. फुल मरे ओपन कर समेत क्या खबर पूल ते पूल कर, सकयले पूल कर, सकयले लिव्हर पूल कर. रात्रीच ड्रायव्हर असतो हय 24 वरां. सकाळचो एक ड्रायव्हर आणि रातचो एक ड्रायव्हर असतो, 2 जण ड्रायव्हर. येस 7 जून आमचो मिरक सकाळपर्यंत बरो पावस पडलो, वातावरण थंडगार जालें आणि आज खरोखरच बरो दीस. त्याच्या पयलीं 4 जुनाक एक बरी घटना घडली. आमच्या मनासारको निकाल येयलो. त्या उमेदवारा खातीर आमी लोकसभेसाठी वावुरताले आणि भाईचे एक टार्गेट आसलें आमच्या उमेदवाराक 12 ते 13 हजार मतां मेळटली अशें. आणि तो रात दीस वावुरतालो. फक्त मांद्रे मतदारसंघानूच न्हू
तर सबंद पेडणे मतदारसंघात तेणी बरो वावर केलो. जायत्या लोकांक तो मेळ्ळो. आमचे कार्यकर्ते प्रामाणिकपणान वावुरताले आणि जो मांद्रे मतदारसंघ हातींतलो वचपाचो आसलो, आमकां हांगा लीड मेळप कठीण आसली, पूण केवळ आनी केवळ जीत भाईक लागून आमकां इतली लीड ह्या मतदारसंघात मेळोवंक शकली. म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्यांचे आणि जीत भाईचे आदी पयलीं ताळयो वाजोवन जीत भाईनूच केला. आयज आनी एक बरें काम जीत भाई करता. ही जी ॲम्ब्युलन्स आसा, ही ॲम्ब्युलन्स जीत भाई आपल्या वाडदिवसाक हाडलेली आणि एक व्हडली बस जी जे भुरगे पेडणे कॉलेजीन शिकतात तांकांय ट्रान्सपोर्टाचे खूब त्रास जातात, तांकां फ्री ट्रान्सपोर्ट मेळचो म्हणून ती बस कार्यरत जाल्ली आसा. ह्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेक लागून ह्या ॲम्ब्युलन्सचे रीतसर लोकांकड जावंक नासले ते आयज आमी करता. आमकां अभिमान दिसता. हांव तुमकां सदींच सांगता, जीत भाईचो आमकां अभिमान. कित्याक सगळ्या क्षेत्रांनी जीत भाईचो वावर दिश्टी पडटा. मागीर रस्तो असो, लायट असो, उदीक असो, ट्युरिजम असो, शेती वेवसाय असो, शिक्षण असो. आतां पावस सुरू जालो, भाई झाडां लावपाचो, झाडां वाडपाचो कार्यक्रम हाती घेतलो. जायते लोक विचारतात जीत भाईच्यो बियो केन्ना मेळटले रे? मेळटल्यो, सगळ्यांक मेळटले, सारें मेळटलें. आयज ही जी आरोग्य सेवेच्या बाबतींत आमचो आमदार फाटीं ना. तुमकां याद आसतली, कोविडच्या टायमार हॉस्पिटलूच मांद्रे मतदारसंघात जीत भाईन सुरू केलें आणि कोविड रुग्णांची जी गोंयांत जाली ना इतली बरी सेवा जीत भाईन केल्या. आणि तुमकां सुद्दां सगळ्यांक समाज सेवा करपाची एक बरी संदी हितूनसून प्राप्त जाल्ली आसा. जांकां कोणाक ॲम्ब्युलन्सची गरज आसता तुमच्यासाठी सोडात, वाड्यार कोणाक तुमी फोन करात आणि ॲम्ब्युलन्स आपयात आणि लोकांक सर्वीस दिया. ह्या सेवे खातीर सुद्दां आनी एकदां आमी जीत भाईचे ताळे वाजोवन अभिनंदन करता. घेना हांगा पुढे होतो नका रे. मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आयज हांगासर नवी उक्तावणी जाल्ली ही ॲम्ब्युलन्स सर्वीस इनिशिएटीव जी आमच्या धडाडीच्या आमदारान जीत आरोलकर आणि उदरगत संस्थेचे वतीन ही जी सवलत दिल्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर ताका लागून ताका चड आनी चड शाबासकी दिता आणि दिनवासता. कित्याक ही सर्वीस म्हणटात पळय ती ही सर्वीस जावन आसा एक गरजेवंत मनशाक, जो कोण आकांताक सांपडटा, गरजेक सांपडटा त्या मनशाक ही ॲम्ब्युलन्सीची चड गरज आसता. जेन्ना कोण शीक जालो जाल्यार गाडी ना जावन कितलेच लोक अर्दे वाटेर और आपल्या घरा कडेन आपलो जीव सोंपयतात और त्रासान असतात. तर ही सगळी समस्या दूर पयस करचे खातीर आमचो आमदार जीत आरोलकर हाणें ही इनिशिएटीव घेवन आपले अंडर म्हणजे उदरगत संस्थेचे अंडर ही जी सवलत मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर ताणें ही उपलब्ध करून दिल्या. ताका लागून ताका चड आनी चड शाबासकी दिता आणि सगळ्या लागीं मागता ताका व्हडल्यान ताळयो मारून ताच्या ॲम्ब्युलन्स म्हणटा तेन्ना गरजेवंतांक पावता तेन्ना तो मनीस एक देवा लागीं बरें मागोन धाडटा. जो मनीस आपणाक आकांत वेळार पावता पळय त्या मनशाक. तर हे ॲम्ब्युलन्सी वतीन जेन्ना कोणाकूय आकांत येता, कोणाकूय अडचण येता तेन्ना तो मनीस बरें मागोन धाडटलो आणि हें सगळें बरेंपण आमचो आमदार जीत भाई आरोलकर हाका वयतले आणि ताचे फॅमिलीकूय हांव बरें मागता, तांकां बरें सावधीन सांबाळ. तडफदार आमदार जीत भाई तशेंच आयज जे हे तेणी लोकांच्या हितासाठी आयज ताका आपल्या मांद्रे मतदारसंघाचे जे जनता आसा
त्यांच्या हिता खातीर आणि त्यांच्या भलायके खातीर त्यांनी ही जी उदरगत संस्थे अंडर जी आपली एक ॲम्ब्युलन्स त्यांनी लोकांक भेट दिल्ली आसा आणि त्याचे अशें आसा की तेणी प्रत्येक गोष्टीचेर ताका जाणीव आसा, तेणी प्रत्येक गोष्टीचेर अभ्यास केल्लो आसा आणि त्या हितून तो माध्यमांतल्यान आयज प्रत्येकाचें हित जपोवन खंय खंय कितें कितें कमी आसा हेची तो नीट पाहणी करून आणि आयज मांद्रे मतदारसंघा सारखे आमच्या कोणीच इतले पयलीं असो लक्ष दिवंक नासलो म्हणून ताका हांव म्हाज्या पंचायतच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा आणि असोच हेच्या फुडें ताका तेची भरभराट जावं आणि अशेंच आमच्या जनतेन तेणी लक्ष दवरुचें अशी देवा कडेन प्रार्थना करून ताका